ईडीएमात सोपिल्ल्या चलयेची केस सरकार पॉक करूंक सोदता त्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावंक जाय म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता। फाटल्या सप्तकांत उत्तर गोंयच्या ईडीएमात चली सोंपले त्या ड्रग्साच्या ओव्हरडोजाक लागून म्हण सगळ्याक बोवाळ पडला। गृहमंत्र्यान ह्या विशयाचेर अजून तोंड उगडूना म्हण राष्ट्रवादीन सरकाराचेर फोग काडलो। चलयेच्या मरणाचेर पर्यटन मंत्री बेजबाबदार उलयता म्हण राष्ट्रवादीचो म्हणयारो ट्रॉझनान आर्ग्युमेंट घालो। टुरिझम मिनिस्टर and statement kala. Isha Mantri who died into mysterious circumstances. That she died in a hotel and that she died due to excess alcohol. This is not my charge against him. It is what he said. So the government has totally miserably failed. But having failed, it is now the entire government machinery is now trying to hush up the situation. There are some politicians who make a hue and cry that there is tremendous drug being sold. And very prominent and now, right now, is the local MLA, Michael Lobo. But he is on record to say that no drugs were sold inside the EDM festival. I would like to know how does he make this statement. He is a part and parcel in abetting this crime. The AG who gave the guidelines in the court, which we will be taking up very seriously on the 12th, because our charges are not coming first. We have made the charges that this is likely to happen. And this is not only drug death has taken place, one which has come out public. We don't know how many have fallen flat. And let me be very honest, I'm not making a wild charge. There could be other deaths also, which could have been gone as natural deaths. We demand a judicial probe. A judicial probe headed by a retired High Court judge that will go into the death of Isha Mantri, will go into the death of Meha Baguna, will go into the drug scale, and which politicians are overtly and covertly backing this. पोरूच्या 11वेच्या भुरग्याक लॅपटॉप ओनू दितले, मात 6वेच्या भुरग्यांक सायबरेज टॅबलेट सध्या तरी दिवपाचे नात म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। भुरगे टॅबलेट भलत्याच गजालींक वापरतात म्हण पालकांच्यो स्कुलांतल्यान कागाळी आयल्यात। ही येवजण चालू दवरपाची काय ना ताचो विचार करपाची वेळ आयल्या। येवजणेचे फुडें कितें करपाचें ताचेर विचार जातलो। सध्या ती स्थगीत दवरल्या म्हण पार्सेकार पेडण्यां एके कार्यावळीत उलयलो। कॉम्प्युटर गेल्या वर्सा 11वेच्या विद्यार्थ्यांक दिवून आसले ते ओनू आमी येणाऱ्या ह्या जानेवारी म्हयन्याच्या अखेरपर्यंत लॅपटॉप दितले असो एक अशी धारणा आसा, अशी योजना आसा। फक्त 6वेच्या विद्यार्थ्यांक गेल्या वर्साच्यान जे टॅबलेट दिवपाक सुरू केल्ले ताच्या बाबतींत आमी फेरविचार करपाचो ठरयला, कारण अनेक पालकां कडल्यान सूचना आयल्यो, अनेक शाळांच्या प्रमुखां कडल्यान सूचना आयल्यो, हेडमास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान सूचना आयल्यो की ल्हान वयाचेर ह्या भुरग्याच्या हातान ह्यो गोश्टी पडच्यो न्हय अशें बहुतांशपणे मत जालें। आनी त्यामुळे आमी ती टॅबलेट दिवपाची योजना बंद करूंक ना, सध्या आमी होल्डार दवरल्या आनी सादारणपणे एक व्यापक चर्चा जावन ह्या विशयाचेर आनी खास करून अध्यापक वर्गाक तेचे पूर्ण प्रशिक्षण दिल्या नंतरच अश्यो योजना राबोवच्यो ह्या भावनेन केवळ टॅबलेट हो विशय आमी अंदू अभेसान दवरलो आसा। घेऊया एक विराम।